मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जुलयाच्या 21 तारखेर म्हणजे जुलय 26 आमी भगवंत जोकीम आनी अन्नाचे फेस्त आचरण करता. ती जावन आसा जेजूच्या मोगाची आब आनी व्हडली माय. मोरयेची वडिलां मोरयेची आवय बापाय ती जावन आसली. मोरी तशेंच जेजूच्या संवसारी जिवितांत तांचो पात्र विशेश जावन आसा. त्या पासत आमची इगर्ज माता त्या दीस वडिलांचो दीस आचरण करन. प्रत्येक जावन आमच्या वडिलांक आमी सर्वांनी मान गौरव दिजे म्हूण आमकां उलो दिता. म्हणजे जावं पुरो आमचे साब आनी व्हडली माय, या आवय बापाय, या आमची अंकल आंटी, बापू मामू, या जावं पुरो तडपती या जाकी, या प्राय जाल्ले धार्मीक भाव भयणी, सर आमची वडिलां जावन आसात. कित्या पासत आमी तांकां व्हरतें स्थान मान दिवचें पळयता. आमी प्रत्येक जावन वडिलांचो कठीण मोग आपल्या भुरग्यांतय आनी तांकां आजचो तो कठीण हुस्को केदाळांय पळयल्यार तांणी आपणाच्या भुरग्यां वयच्यान तांच्या नातरां वयच्यान तांच्या पंतुरा वयच्यान केदाळांय उडास करचो आनी तांचे खातीर वावरूंक पेसाडचें आमी पळयता. आनी प्रत्येक जावन आमी पळयता तांचे थंय विशेश सॅक्रिफीस आनी त्याग. आवय बापाय तशेंच साब आनी व्हडली माय या इतर आमची वडिलां भुरग्यांच्या बऱ्यापणा पासत कितलोय सॅक्रिफीस तशेंच त्याग करूंक तयार आसतात. आनी ती केदाळांय आपल्या भुरग्यांचें बरेंपण आशेतात आनी बरें करूंक चिंतात. आनी त्या पासत तांचो मस्त वेळ आनी तांचे थंय आसले सर रिसोर्स आपल्या भुरग्यांच्या बऱ्या पासत ती वापरतात आनी तांचे सर्वस्व दितात. अशें आसता आमी इगर्ज मातेन भगवंत जोकीम आनी अन्नाचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना आमची इगर्ज माता आमची आवय आमकांय आपयता. प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांत कोणे विशेश प्रभाव केला, जावं पुरो आब आनी व्हडली माय, या बापोय, या आवय, या मामू, या बापू, या धार्मीक भाव भयणी, या आमचे विगार आदले विगार, तांचे वरवीं आमच्या जिवितांत मस्त बरेंपण जालां. तर आमी कितें करयेत म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो? पळय, आमी सबार संगती करूंक साध्य आसा तांचे खातीर आमी कितें करयेत? कशें आमी तांकां मान आनी गौरव दिवचो? पयल्यान पयलें आमी सर्वांनी तें जाणा जावंक जाय, आमकां एक ऋण आसा, या डेट. वी आर इंडेटेड टू देम. हें कशें हें रीण आमी फारीक करचें? पयल्यान पयलें कळनासतना तांचो संपर्क दवरचो. फोन करून गी, वॉट्सॅपार गी, इंस्टाग्रामार गी, केदाळाय तांच्या विशयान आमी विचारचें कशें आसात तुमी, कितेंय तुमकां गरज आहा गी. अशें बरो संपर्क आमी दवरचो आनी वेळ मेळटा आसतना परतून परतून आमी तांची भेट करची आनी तांणी केल्ल्या सर बरेपणाक आमी तांकां तांचो उपकार बावडचो आनी आमी तांकां ऋणी जावन आसा म्हूण आमी तांकां तिळचुंचें. दुसरें जावन आसा, जर तर आमचें आमी रीण फारीक करीचें वडिलांचें, तांकां तांचो बरें करून आमी पालन पोशण करचें. थोडे फावटी हांव थोड्या घरांनी मलगड्यांक कुंभार रोवन येता पळयता, एक एकली आसची, कोण येनात. थोडे फावटी कामाची येनात आनी तांची भुरगीं भायल्या गांवांत परगांवांत आसात. थोडीं जाणां इंग्लंडांत, थोडीं जाणां अमेरिकांत, थोडीं जाणां गाल्पांत, थोडीं जाणां ऑस्ट्रेलियांत, विविध
ह्या देशांनी ती वावर करतात, बरो सांबाळ तांकां आसा. त्या पासत हांगासर आमच्या वडिलांक एकसुरी आसतना तांकां एक बरें कामाचें करून तांची देखभाल करचें. बरें खाण जेवण तांकां मेळटा तशें आमी पळोवंक जाय. हें आमचें प्रत्येक जावन आमचो कायदो जावन आसा आनी आमचें ऋण जावन आसा, आमी तें फारीक करूंक जाय. तिसऱ्यान आमीच तांची सेवा केल्यार बारी बरें. आमी पळयता थोडे फावटी परगांव सोडून थोडे फावटी कुटामच येता, थोडे फावटी बायल येता या दादलो येता आपल्या आवय बापायची या हेर वडिलांची कोणें तांच्या जिवितांत विशेश प्रभाव घाला तांची ती सेवा करतात. खूब बरें. त्या पासत आमी तांकां कितलो वेळ दिता ओगी, कितलें गमान आमी तांकां दिता ओगी, तितलेंच आमकां देव हजार वांट्यांनी फाटीं दिता. सो तें जावन आसा मोगाच्या भावनान बेनो. थोडे फावटी तांकां पयशे आसूंक पुरो, या तोट आसूंक पुरो, या मस्त माडयो आसूंक पुरो, या तांची थोडीं घरां तांणी भाड्याक दिल्यांक जावंक पुरो, या थोडीं रुमां तांणी भाड्याक दिलां आदां येता जावंक पुरो. जाल्यार आमकां एक कायदो या आमकां एक ऋण आसा तांचें फारीक करचें. फूल या पाकळी आमी केदाळाय आमच्या वडिलांक धाडूंक जाय. दारापास तांचें तें आसूंक पुरो जाल्यार आमकां तांणी सर्वस्व दिलां, आमी थोडे मनी तांकां फाटीं दिवचय. त्या पासत आमच्या आदायांतले फूल या पाकळी म्हयन्या हेपटी या 2 म्हयन्या हेपटी या वर्सा एक फावटी कळनासतना आमी दंड तांचे थंय आमचो मोग दाखोवंक जाय. आनी 5वें जावन आसा जिवंत आसतना तांचो आमी संभ्रम करूंक जाय. जावंक पुरो तांचो बर्थडे, जावंक पुरो तांच्या काजाराचे काजाराचो दीस, या इतर जुबली आसात जाल्यार आमी कांयच वेळ करिनासतना बऱ्या रितीन थोडे फावटी कुटुंबां सांगाता, थोडे फावटी आमच्या भाड्या घरांत सांगाता या फिरगेजे घरांत सांगाता, थोड्या फावटी आमच्या लागशिल्ल्या इश्ट मंत्रा सांगाता. तांचो संभ्रम करूंक जाय आनी त्या दीस तांचे बरे गूण आमी तांकां तेळसून तांचो उपकार आमी बाळगूंक जाय. थोडे फावटी कितें आमी पळयता मरणाक येतात, मरणा दीस मात्र ती बारी बरी मनीस या तो बारी बरो मनीस बरे शेगून ताचे थंय आसले अशें ते समज जावन सांगतात. पूण म्हजो एकलो इश्ट आसा, नाटक इश्ट फ्रांसीस फर्नांडीस काश्या, तो म्हणटा तुज्या वडिलांक या हेरांक कितेंय दिवंक अपेक्षिता जाल्यार जिवंत आसतना दी. तांचो तूं उपकार बाळ, तांकां तूं विश कर, तांकां तूं फुलां तोरे दी. त्या दळा मात्र ताका एक अर्थ आसा. आनी 6वें जावन आसा मरणाक ह्या वर्साच्या मिसाक हजार जावचें. सबार फावटी आमी पळयता आमचीं वडिलां आमचे खातीर इतलीं वावर करतात, सो जीवच आमकां दितात. थोडे फावटी तांच्या मरणाक सयत आमी येना, आमकां गण्य करिना. ह्या वर्साचें मीस आसा, पूत या दुवो येतात भुरगीं, तांची नात्रां पंटुरां दिसूंक दिसना. तशें जावंक नजो, कित्याक आमच्या वडिलांनी आमचे खातीर मस्त बरेंपण केलां आनी त्या पासत तांचो आमी उपकार बाळगचो जाय की आमचें कर्तव्य जावन आसा. आनी निमाणें तांणी केल्ल्या मोगाक फाटीं मोग दिवंक मोगाच्या भावनान भयणो आमचें ऋण आसा. वी आर इंडेटेड टू देम. त्या पासत वडिलांचो दीस आमी आचरण करता आसतना हे सर संगती आमच्या कमानान दवरून तांणी केल्ल्या बरेपणाक तांचो उपकार बाळगुया आनी सर तांकां कृपे देण्यानी बरया.